बाय सप्लायिंग तुमचं आमचो रेटी काय कितें एक्झॉर्बिटंट रेट तसो ना रेट इज अशें त्या रेटीचेर ₹100 बी अशें कितें रेट आसा विल यू गिव मी स्पेसिफीक आन्सर्स टू दीस क्वेश्चन. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर यांच्यानी विचारला त्या प्रमाणे 118 सेल्फ हेल्प ग्रुप असले जे कंटिन्युअसली मिड डे मील सप्लाय करता. भितरले जवळपास 6 जाण विड्रॉ जाले फॉर वेरियस रिजन. 112 सेल्फ हेल्प ग्रुप आतां मिड डे मील जो आसा हो सप्लाय करता. तांच्यांनी म्हटला त्या प्रमाणे बरोबर आसा तांचें की तांकां पेमेंट्स वा डिले जाला, हांव मान्य करता. बट ताच्या फाटल्यान कारणां वेगवेगळीं आसा. आमी जो फर्स्ट तांच्यांनी जो एग्रीमेंट सायन करपाक जाय आसलो इन द मंथ ऑफ जून वो थोड्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी केलो, थोड्यांनी करूंक ना. डिले तेंच्याय सायडींतल्यान जाली. त्याच्या खातीरय थोडोसो डिले जालो. पयलो तांकां पेमेंट करता म्हणा सर. त्या खातीर पयलो आनी तेंची बिलां जी आसा ही क्लब करून क्वॉर्टरली वयता. पर्टिक्युलरली सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या वचना सगळ्यांची क्लब करून एकत्रीत रित्या वता. ताच्या खातीर म्हणजे फाटलेय फावटी तुमी जे म्हणटात म्हणजे फाटल्या जून जुलय ऑगस्ट ऑक्टोबर टू डिसेंबर तांची बिलां पेंडींग आहा तुमी म्हणटा ती आतां पेमेंट जातली तेंची. ती जातली. ती क्वॉर्टर 3 म्हयन्याची पेमेंट वांगडाच जाता. आतां जावपाच्या ह्याच म्हयन्यात जातली म्हणजे विदीन एक 8 दिसां भितर तेची पेमेंट जातली. फाटली जी डिले कित्याक जाला एक म्हणजे एग्रीमेंट सायनींग आनी तुमी म्हणटा ते स्पेसिफीक एक 2-3 ग्रुप्स आसा. हांव नांव घेयना बट ते कित्याक सांगतात 3 ग्रुपाच्या मेंबरांनीच कंप्लेन दिल्या की आमकां त्या एकाउंटाचेर पयशे घालूं नाका. त्याच मेंबरांनी म्हणजे जे चलयता सेल्फ हेल्प ग्रुप तितूंतल्या 2 जाणांनी दिल्या कंप्लेन की बाबा आमच्या त्या ग्रुपाचेर नाका, आमचो डिस्प्यूट आसा. तो डिस्प्यूट जो पर्यंत सॉल्व जायना ज्या ग्रुपाची अशी कंप्लेन येता तांचो पेमेंट जो आसा होल्ड केलो वता. तांकां हाडून इन्क्वायरी केली वता. तांची ह्या 2 ग्रुप हांव परत हांव भितर नांवां घेवपाक डिटेलान वचना. त्या खातीर म्हणजे हांचो पेमेंट जर कोणाचो 4 ते 5 म्हणजे म्हाज्या अंदाजान 2च उरल्या आतां पर्यंत पेमेंट. जे तुमी म्हणटा तो सप्टेंबराचो पेमेंट उरला पळय न्ही तो 2 ग्रुपाचो आसा. ऑगस्ट आनी बरोबर आसा. दोनूय ग्रुपाचो कंप्लीट पेमेंट उरला. बट तेंचो पेमेंट उरला हो तेंच्या खातीर उरला. तेंच्यांनी येवचें आपलें म्युच्युअल कितें आसा त्या मेंबराच्या भितरलें सेटल करचें. खंयच्या एकाउंटाचेर पेमेंट जाय तो तेंच्यांनी सांगचो. तेंचो पेमेंट हांव विदीन 8 डेज रिलीज करपाक लायता आनी हो ऑक्टोबर टू डिसेंबर जो पेमेंट आहा पळय न्ही तो तांकां विदीन 8 डेज तांकां पेमेंट मेळटलो. सेल्फ हेल्प ग्रुप तांची कमिटी आसता, सगळें आसता. आतां हालीं कितें जालां अश्यो कंप्लेनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा त्या भशेन प्रत्येक जाणां खंय तरी मातशें कितें बरें जाल्लें की दे स्टार्ट कंप्लेनिंग. हाचो अर्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप शूड नॉट सफर. तुम्ही 2 जाण कंप्लेनी करता म्हणून 6 म्हयने तांचे पेंडींग हाडून दवरले तशें करनाका. सी द होल सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर एका सेल्फ हेल्प ग्रुपा भितर एक मातसो मतभेद जालो. 2 जाणांनी कंप्लेन केली. हाचो अर्थ अशें न्ही दॅट सेल्फ हेल्प ग्रुप शूड सफर. कारण मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आसा पळय ते त्या ग्रुपा कडेन आसा. हांव तांच्या निटी भितर वचना. पूण तुमी जो जेवण सप्लाय केल्लें आसा तांचे तरी पेमेंट तुम्ही क्लियर करपाक जाय न्ही. तो पर्यंत तुम्ही मुखार मागीर तुमी तांकां आपोवन हाडून सॉर्ट आउट करा. दुसऱ्या अकाउंटान ओपन करपाचो, दुसऱ्या नांवान करपाचें, कितें करपाचें. पण जे जेवण तांणी सप्लाय आतां तांणी सप्टेंबर पर्यंत हो हे ग्रुप आहा पळय दे आर इवन टुडे सप्लायींग द मिल्स सप्लाय करपाक तांणी खंयच हें करूं ना. बिकॉज दे ऑल्सो नो मिल्स बंद केले जाल्यार दे वील प्रॉब्लेम. मदीं तांकां जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले पळय तेन्ना यू ऑल्सो मस्ट हॅव कम टू नो दे हॅव गॉन टू द डिपार्टमेंट, दे हॅव मेट डिपार्टमेंट. आमकां तुमी दिया नाजाल्यार आमकां त्रास जाता. कशें दिवपाचो आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जगोवपाचें आसा. तितून आमची कांयच मात सुद्दां आमचें दुमत ना. आमचेर कोणाचोच प्रेशर ना. मिड डे मील जें आसा हें सेल्फ हेल्प ग्रुपांनीच करचें. फक्त पेमेंट जो स्पीकर सर पेंडींग उरला ओन्ली बिकॉज ऑफ त्यांच्या अकाउंट होल्डिंगा पैकी एखादी जेन्ना सिग्नेचर मारता म्हणजे 30 जाण सिग्नेटरीज आसा तितूंतलीच जेन्ना एखादी सायन करून दिता 3 पैकी एक मेंबर की त्या अकाउंटाचेर पयशे घालूं नाका म्हणटा तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. फाल्यां सकाळी तेंचे जर म्हणत की आमी 25 लाखाचो पेमेंट ट्रान्सफर केलो आपूण लेटर दिला आसतना जर आपूण सप्लाय करता तुमी त्या अकाउंटार कित्याक केलें म्हणजे दर इज अ डबल क्लेम जावंक शकता. ताका लागून आमी तांकां वयल्यान आमची जी कमिटी आसा ती आफोवन हाडटा, तांच्या कडेन उलयता तुमकां बेगीन पेमेंट दिवपाक जाय म्हणून. ज्या ग्रुपाचें उरला तांच्या कडेन 3 सिटींग जाले आतां पर्यंत ज्या ग्रुपाचें उरला. बट तेंचो अजुनूय डिस्प्यूट मिटाना. म्हाजें म्हणणें तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन येवन डिस्प्यूट मिटोवचो. आमची पेमेंट दिवपाची तयारी आसा. यू गेट इट सॉर्टेड आउट इन ए मातशें टायम बाउंड मॅनर. बट तेंच्यांनीच सॉल्व करपाक जाय एक्चुअली खरें म्हटल्यार.